Rima Hilary Mendonça, Dubai. Gilbert Matilda D'Souza, Pius Nagar. Jesse D'Souza, Kundapur. Joseph Lewis, Kalyanpur. Nicholas Shiny Santos, Pius Nagar. James Barreto, Anikutam, Koteshwar. Renisha Rodriguez, Basrur. Joseph Fatima Barreto, Pius Nagar. Donald Reshma Pereira, Padukon. Joseph Patricia D'Souza, Basrur. Richard D'Souza, Basrur. Monica Crasta, Padukone. Anita Stani D'Souza, Kundapur. Remy Fernandez, Pius Nagar. Nancy Nevis Vas, Pius Nagar. Adolphe Mary Di Costa, Pius Nagar. John Santan Pinto, Gangoli. Samuel and Shika Lewis, Kundapur. Victoria Saravo, Anikutam, Koteshwar. Marshall D'Souza, Kundapur. Zirikona Chinawa सुकल्यानंतर दयाकर मुखार येवचे आणि तुम्ही येवच्या पयलीं तुमचें नांव आमी सांगल्यानंतर जाल्यार दयाकर मुखार येवचे. शिका आन्ना लेविस, कुंदापूर. पांच सर आणि ताच्या वयर आमकां दान दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मिसा उपरांत आमी मान करतले. हांव समेस्तांक तुमच्या उदार मनाक आमी दिन वाचता आनी तशेंच मनाची वात दिल्ल्या बाब ऑल्विन सिक्वेलाक देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची त्या सभा अशी जातात जेजू बाळकान केल्ल्या स्वरूपकारांक गरगां जावणू दिल्ली त्या सभा आनी तशेंच कुटुंबाच्या इराद्या बसवतो आनी तांच्या वैयक्तीक इराद्या बसवतो दिल्ली त्या सभा अशी आसा वाचून सांगता. अनिल बीना Carvalho, Teresa Carvalho, Rosario Carvalho Angalli, Glisha Pavitra D'Souza, Wilson D'Souza Kundapur, Ignatius Dias Sastan, Rosary Credit Society Kundapur, Arohi Jason Koteshwar, Sophia Almeida Kundapur, Jason Janisha D'Souza Basrur, Juliana D'Souza Nikutam, Pius Nagar, Vinod Robel D'Souza, Pius Nagar, Priscilla Almeida Kundapur, Elena Pais Kundapur, Serafin De Silva Kundapur, Irene Rodriguez, Bernard D'Costa Nikutam, Karwar, Irene Rodriguez, Karwar, Natasha Pais and Nathan Pais, Kundapur, Alexander Molly Lewis, Pius Nagar, Eva Crasta, Belway, Raylan Pinto, Gangoli, Dr. Sony D'Costa, Kundapur, Mrs. Juliana D'Costa, Ani Kutam, Kundapur, Laila Dolphy Fernandez, Baindur, Wilfred Sangeeta Fernandez, Baindur, Basil Dias Nikutam, Baindur, Blessy Terence Rebello, Goa, John Fernandez, Baindur, Alfred Ribeiro Anikutam, Baindur, Victor Greta Fernandez Anikutam, Baindur, Miliana Robert Rebello Anikutam, Baindur, Alex Priscilla Fernandez Anikutam, Gangoli, Alvin Pereira Anikutam, Manipura, Valerian Lina Di Mello Anikutam, Koteshwar, Asher Ani Liam De Silva, Koteshwar,
Johnson Cristo D'Souza, Kundapur, Stephen Sachin D'Souza, Sonal Svenila D'Souza, Sohan Samay D'Souza, Suhan Saloni De Silva, Brahmawar, Ethan Eden Mendonça, Dubai, Robert Shanti Krasta, Pius Prema D'Souza, Ronaldo Dessa Angali, Sohan Samay D'Souza, Anglur, Joseph Lewis Anikutam, Kalyanpur, Adolph Mary De Costa, Pius Nagar, Gilbert Lewis Anikutam, Trasi, Revan D'Souza, Pius Nagar, Benna Barreto, Pius Nagar, Nelson Jane Fernandez Anikutam, Kundapur. Ancha तेसावांपासून आणि तशेंच सुमेस्त भक्तिकांच्या तेसावांपासून या मिसाच्या वेळार आमी मागतले. भाव भयणीनो, बरी सांज तुमकां मागता आनी काटकेरे कार्मेल आश्रमाक स्वागत करता. बाळका जेजूचें फेस्त आचारून आसां. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान जिवोवचें. ह्या विशया खाल आयची देवस्तुती आमी मांडून हाडल्या. पवित्र त्रिंदाद एक कुटुंब. ह्या कुटुंबांत एक जण एक देव जावन आसचो मिस्तेर आमी भावार्थान पातयेता. हो त्रिंदादीचो देव सगळ्या मनशा कुळान ताचेच बरी एका कुटुंबा भाशेन जियेचें म्हूण आशेता. हें दुस्पटून गेल्लें 3 तिरकूट जाल्लें कुटुंब परत एक करूंक जेजू कुर्सार मेलो. ताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपळा वरवीं ताणें आमकां परत एक कुटुंबांत एकठांय केल्यान. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आमी जियेचे आनी अशें ताच्या राजा खातीर एकवटीत उरून आमी वावरिजे म्हूण तो आशेता. 3 सकटां एक जावं हें जावन आसलें निमाण्या जेवणां जेजूचें खतखतीत मागणें. तर ह्या मिसान भाग घेवची आमी सगळीं एका मनाची आनी एका काळजांची जावन स जाती कातीच्या लोकां सांगाता मोगान जिवन अशें भेद आनी वेगळ्याच्या नातुलो एकवटी संवसार बांदूंक बाळग जाल्लो जेजू आमकां सोमेस्तांक आदार दिवं दी म्हूण मागया. आयच्या मिसा वेळी स बाळका जेजूच्या भक्तींका पासत आमी मागतेल्या. हर एका ब्रेस्तारा सुखान आसता हांगा येवन या हांगा येवंक जायनातल्या वेळार घरांत रावून बाळका जेजूचें देवासांव आदार ताची मजत मागच्या सोमेस्तांक तोच बाळक जेजू सांबाळून दी, राखून व्हरून दी आनी सर तांच्या काळजाची आशा अत्रे भागोवन दी म्हूण मागया. तुझे नावी मागता थंय हांव तांचे मदकात हजार आसा. जे काय म्हजे नावी तुमी मागता ते बापात हांव तुमकां मागोवन धाडटा. एका मनान एका
तुझे नावी सोम्या आम्ही आयल्या भाव बहिणीचे मोगा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता एका काळजात तुझे नावी सोम्या आम्ही आयल्या भाव बहिणीचे मोगा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता हांव सर हांव वाट हांव जिवीत सर्वांचे या संवसाराक जीव दिवचे हांव कान सर्गींचे जीव दिवचो हांव गवळी हांव दार शेळयांचे सर्वांक बापा लागीं वळपावोचे एका मनार एका काळजात तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव बहिणीचे मोगा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता एका मनार एका काळजात तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव बहिणीचे मोगा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता Siliano, Geya, Vishe, Wazan Wawonchano, Muje, Zungil, Shika, Mujeta, Kitya Moya, Kaltya Kalsa Soha, Eka Mona, Eka Kalsa, Tuje Navi, Somya Ami Aya, Waweniche, मोगा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता एका मनार एका काळजात तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव बहिणीचे मोगा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो भाव भयणी बरी एकवटान आमी जियेता म्हणल्याचे निशाणे जावन ह्या देवतेपणांत आमी सांगता मेळ्ळ्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू आमचो भाव आनी ताचे बराबर आमी सगळीं भाव भयणी क्रिस्त थंय आमी भाव भयणी तर आमचे थंय तसो भावार्थ तसो बरवसो आनी तसो मोग आसा जेजू बाळकाचें फेस्त आमी संभ्रमता पयल्यान तुमकां सोमेस्तांक ह्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयत आसतना ह्या खटकेरे आश्रमाच्या सुपिरियर बाप ऑल्बिन सिक्वेरा आनी सांगोडे याजकांक ह्या फेस्ताची शुभाशय हांगा जमलेल्या सर्व याजकाच्या नांवी हांव मागतां हें फेस्ताचें मीस आमी आपुरबायेन भावार्थान संभ्रमो आमची पातकां वळखून घेवया नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया दय करून बसात आमी सगळीं भाव भयणी पूण पातकाच्या सात मुळां आमचे भाव बांदांपण नाश करता त्याच वखता आपुरबायेचे सात शगून आमचे भाव बांदांपण बांदता हाची निशाणी जावन ह्या सात शगुणाक संबंद जाल्ले घराचे सात भाग
हांगासर हाडटले. ते मांडावळीन मांडटना आमचे जिणेन ते मुळावे 7 अवगुण सांडून ताच्या बदला 7 मुळावे शगून रुता करता म्हूण सोम्याक भास दिवया. पयल्या पथकांचे मूळ घर आनी हाचो विरोध शगून कलतेपण. घर जावन आसा 4 अवगुणाचे मूळ. गरवी मनीस हेरांचे आयकना, आपणे केल्लें सारकें म्हूण चिंता, हंकारान चलता. सोम्या, आमचे हंकार काडून उडय. आमकां खलतेपणाचो शगूण दी. खलतेपण जावं दी आमी बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदवपणाच्या घराण्याचें पंचांग. दुसऱ्या पथकांचे मूळ राग आनी हाचो विरोध शगून बोगसाणे. रागिश्ट मनीस उज्या बरी, तो ताच्या वाटेर आसलें सगळें ग्रासिता, सगळें नाश करता. रागा बदला सोम्या, बोगसणें म्हज्या जिणयेंत रुता करूं म्हाका शिकय. बोगसणें सोडदोड आदर्सून सुदोसून व्हरचो मनोभाव आसल्यार तो व्यक्ती सर संदर्भांनी शांत आसता. तर बोगसणें जावं दी आमी बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदपणाच्या घराण्याचे खुंदे. तिसऱ्या पथकांचे मूळ कामातुराय आनी हाचो विरोध शगून निस्कळपण. कामातुरायेचो अवगुण आसलो व्यक्ती पेल्याक एक वस्त कशी देखता, पेल्याच्या जिवितांत घुसता, तांकां आपल्या फायद्याक वापरता आनी उडयता. कामुकपणा बदला सोम्या निस्कळपण म्हाका दी. स्वादमानाच्यो वणटी म्हजो आत्मो, म्हजी कूड, म्हजी दीश निर्मळ दवरून दी. तर निस्कळपण जावं दी हांवें बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदपणाच्या घराच्यो वणटी. चवथ्या पथकांचे मूळ आबलेसपण आनी हाचो विरोध शगून उदारपण. आबलेसपण आसलो व्यक्ती पुंजायता शिवाय तो वांटिना. घेतिल्लें तितलें ताका पावना, दिवंक ताचो सुरात सुटना. मोगळा जेजू, अबलेसा बदलाक उदारपण म्हाका दी. घेतिल्लें सगळें जोडिल्लें आमी दिल्ल्यांत आटापला संतोश म्हणलें समजून उदार मनान म्हजें बरेंपण हेरां सांगाता वांटूंक म्हाका शिकय. तर उदारपण जावं दी हांवें बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदपणाच्या घराण्याचें दार. पंचव्या पथकांचे मूळ मोसो आनी हाचो विरोध शगून प्रशंसा. मोसोर आसलो व्यक्ती हेरांचें बरेंपण पळोवंक शकना. ताच्या पोटांतलो जाळ ताकाच करगिता. भावबांदपणाचो स्पिरीट मोसोर नाश करता. मोसरा बदला सोम्या, हेरांचें बरेंपण मानचें आनी तें होगोळसूंचें उदार मन म्हाका दी. तर हेरांक दिवची प्रशंसा जावन दी हांवें बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदपणाच्या घराण्याचें जनेल. सव्या पथकांचे मूळ पोटार्थपण आनी हाचो विरोध शगून विरक्तपण. पोटार्थपण या खावगेपण मीत, रीत, शिस्त विसरता. खा पिये गम्मात मार म्हणल्या वादा खाल तो जियेता. दुसरें कितेंच जिणेन तो जोडिना, खावच्या खातीर तो जियेता.
पोटोतपणा बदला सोम्या म्हाका विरक्तपण दी. जें कितें आमकां चड आवडटा तें त्या करचें बरें मोन दी. आमची आशा अभिलाशा नाकारल्यांत आमी चड तुजी खुशी करूंक शकता म्हणलें आमकां शिकय. तर विरक्तपणाचें पाखें म्हज्या अतिरेक खावगेपणांतावन म्हाका बाचाव करून दी. सातव्या पातकांचें मूळ आळसाय आनी हाचो विरोध शेगून उर्बा. आळसाय आसलो व्यक्ती आपली देणी, आपलो मोलादीक वेळ, आपली संपन्मुलां होगडायता. तो आपलेंच जिवीत देसवटायता मात्र न्हय, हेरांक खंयच्याच उपकाराक पडना. आळसाये बदलाक उर्बेचो शेगूण सोम्या तूं आमकां दी. भाव बांदवपणाचें घराणें बांदूंक उर्बेन पेलाची सेवेची मेटां हांवें सडाशीं कर. सर्वां उबी रावया. सात अवगुण सांडून सात शेगूण रुतां केल्ल्या ह्या घरांत आज बाचावी आयल्या. थंयसर जेजू वस्ती करता. थंयसर भावार्थाचो दिवो सदांच जळोवन उजवाड फांकयता. हाचो गुर्ज जावन आतां प्रधान याजक ह्या बांदवपणाच्या घरांत बाळका जेजूची इमाज दवरता. तर आमी आतां देवान आमकां भाव बांदवपणान जिवंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिवन सांगाता महिमा देवाक उंचसर्गी म्हणलें गीत गावया. महिमा 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 देवा उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या नूर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सोमिया देवा देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इतक्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
रूथ पुस्तकांतले वाचप तो परतून वडिलांन सुस्कारलो आनी रडलो. ओर्फान आपले सासूमांयक उमो दिलो आनी ती गेली. पूण रूथ तिजे सवे रावली. नवमीन म्हणलें, पळय, तुजी जाव तिज्या लोकाशी आनी तिज्या देवाशी पाटी गेली. तूंय तुजे जावे फाटल्यान वच. रुतान जाप दिली, तुका सोडून पाटी वसूंक म्हाका बळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवय वेताली, आनी जंय तूं रावताय थंय हांवय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंय तूं मरताय थंय हांवय मरतली, आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोडटली. मरण एक सोडून हेर कांयच म्हाका तुजे ठान वेगळी करीत जाल्यार सर्वेस्वर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर ख्यास्त लाव. रुतान नवमी संगता वसूंक दृढ निर्धार केला म्हूण तिका कळतच तिणें तिका सडीत कांय सांगलें ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. भाऊ बहिणी एकामेका एकुलत्यांची येता. तें कितलें बरें, कितलें सोबीत, कितलें सोबीत. भाऊ बहिणी एकामेका सांगाता एकवटांची येता. तें कितलें बरें, कितलें सोबीत, कितलें सोबीत. मध्यराणी खडावयल्यान वावत्या सुगंध तेला सारकें तें. अरुणाच्या वस्त्रांचेर वावत्या सुगंध तेला सारकें तें. भाऊ बहिणी एकामेका सांगाता एकवटांची येता. तें कितलें बरें, कितलें सोबीत, कितलें सोबीत. सीन पर्वताचेर देवान येतल्या हेर्मोनाच्या धुवा सारकें तें. थंयसर सर्वेस्पर आशिर्वाद घालता आनी सासणीक जिवीत दिता. भाऊ बहिणी एकामेका सांगाता एकवटांची येता. तें कितलें बरें, कितलें सोबीत, कितलें सोबीत. भाऊ बहिणी
धर्मदुतांच्या कृत्यांतले वसाप भवर्त्यांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भुंयबाट आनी घरदार आसली आपणाचे पुरा विकून मेळुल्लो दुडवाण धर्मदुतांच्या पांयां सरसी दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे गरजेतेकी तो वांटतले. देवाचे उतार्ये. Alleluia, 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूप्या. पूण तो आपले सावल सोमा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन जेरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागायलें, ताका मारन गाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोन्न गेले. अशें आसता एक याजक ते वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटस दुसरे बोगलेन चलतस रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बोगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामर्यागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या गायांक तेल वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा चात्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडी तूं करचिताय तें फाटीं येताना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावन पावलो म्हूण दिसता.
शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो वळ जेजून ताका सांगलें, बोस आनी तुंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता. हा कितलें बरें भावा भयणी बरी जियेवचें. जेजू बाळकाच्या वार्षिक फेस्ताक आमी हो विशय नियाळा घेतला म्हणून मिसाच्या सुरवेरच प्रस्तावनार आमी आयकलें. फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केला ह्या फेस्ताक तयाराय जावन. हा कितलें बरें भावा भयणी बरी जियेवचें. पापा फ्रांसिसान आयले वार दिल्ल्या परिपत्राचो फ्रतेल्ली तुत्ती आमी सर भाऊ भयणी म्हणल्या ह्या परिपत्राचो संक्षिप्त सारांश हो तरी हा कितलें बरें, हा कितलें बागी भाऊ भयणी बरी जियेवचें म्हणटा आसतना आमकां उडास येता. जायते फावटी आमी कुमगारा वेळार म्हणचें गीत तें, हा बागी कितलें भावा भयणी बरी जियेवचें. आमी जायते फावटी कुमगारान म्हळां तें. हें गीत खंय वाचूंक आमकां मेळटा. हें एक किर्तन. हा बागी कितलें भावा भाशेन जियेवचें. भावा भाशे बरी जियेत आसतना तें इतलें बरें, इतलें वर्तें, इतलें संतोशाचें. केदाळ हें किर्तन गायताले जुदेव. वर्साक एक फावटी तांणी देवाळाक फेस्ताक येवचें आसलें आनी 12 कुळयो विविध गांवांतावन, इस्रायलाच्या विविध गांवांतावन, विविध पंगडांतावन ते येताले आनी देवाळाच्या दारवट्या मुखार पावता आसतना 12 कुळयो सांगात आयल्यात आनी सगळ्यो 12 कुळयो सांगाता मेळोन हा बागी कितलें भावा भयणी बरी जियेवचें म्हूण गायताले. आमचे मदें पंगड आसात ते, आमचे मदें राग आसा, मोसर आसा, मोग आनी मैपासी आसा. तरी आमी जेन्ना सांगता येता ह्यो 12 कुळयो सांगता येतात भावा भयणी बरी आमकां जियेवचें म्हूण संतोशान जाता. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवन गायता. हें तांचें किर्तन ते गायतले. कित्याक देव तांचो बाप, ह्या 12 कुळयांचो बाप देव आनी देवातय ही सर्व भुरगीं एकामेका भाव भयणी अशें तांचो मनोभाव. पूण आमकां क्रिस्तांवांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां क्रिस्तांवांक आनी एक उगडापण देवान केलां. देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक आमचो भाव जावन धाडलें. त्या देखून क्रिस्तांतय जेजूतय आमी सगळीं भाव भयणी. क्रिस्तांतय आमी सगळीं भाव भयणी. तर जेजूतय आमी भाव भयणी आनी ताचो जेजूचो स्पिरीट ताणें आमकां दिला. त्या स्पिरितांत आमी सगळीं भावानी भयणी. एक फावटी जेजूक ताची आवय आनी भाव मेळूंक आयिल्ल्या वेळार कोणेंय जेजूक सांगलें, अरे तुजी आवय आनी भाव तुका मेळूंक आयल्यात. जेजून कितें म्हळें, कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण. आनी वांजेल बोवा पुरपायन म्हणटा, आपल्या शिसांक हात दाखोवन जेजू म्हणालो, आपल्या शिसांक बोट दाखोवन म्हणालो, हांगा आसात म्हजी भाव भयणी, म्हजी आवय. आनी लुकाच्या 8व्या अध्यायांत वांजेलिस्ट सांगता, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी जियेतात. ही जेजूची उतरां, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी जियेतात ती म्हजी आवय, भाव आनी भयण. तर जेजूचें उतर आयकुचें आमी आनी त्या प्रमाणे जियेवचें आमी भाव आनी भयण. भाव भयणीनो, जायते फावटी विविध रितींनी आमी हो शब्द भाव भयणी, ब्रदर्स सिस्टर्स म्हणून वापरता. एका कुटुंबांत हो शब्द, हे शब्द भाव आनी भयण म्हण आमकां आयकूंक मेळटा. तरी विविध संबंधांनी आमी भाव आनी भयण जाता. चडवणे 4 या 5 संबंध तुमच्या मुखार हांव दवरतां.
जेन्ना आमी एकामेकाचे भाव आनी भयण जाता पयलें रक्त संबंदाच्या कुटुंबांत आमी भाव भयणी जाता. पवित्र पुस्तकांत जायती रक्त संबंदाचे कुटुंबाचे दाखले आमकां दिल्यात. तोबियास आनी सारा ह्या आयच्या पयल्या वचपांत आयकल्ले आमी नवोमी आनी रूथ माय आनी सून. अपुरबायेचें कुटुंब हें. नवोमीचे दोग पूत आनी तांची स्त्रियो ऑर्फा आनी रूथ. ह्या नवोमीचे दोगी पूत अंतरले आनी ह्यो सुनो तरणाट्यो. नवोमी म्हणटा मोगाच्या म्हज्या दुवानो म्हज्या सुनानो तुमी वसा तुमच्या गांव वसा आनी थंयसर तुमकां कोणी दुसरे नवरे मेळटा जाल्यार काजार जाया लग्न जाया. दोगां सुनां पैकी ऑर्फा कितें करता ऑर्फा सासू मायक उमो दिता आनी वेता. पूण रूथ म्हणटा जें कितें आमी हाच्या पयल्या वचपांत आयकलें माय तुका सोडून पाटी वचोंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय येतलीं जंय तूं मरताय थंय हांवूय मरतां. जायते पटी आमी म्हणचें आसा माय सोने मदें संबंद बरो ना म्हणून. पूण आमी जाणा कितल्या कुटुंबांनी एक सून माय खातीर जीव दिता माय सोने खातीर जीव दिता. जायतीं कुटुंबां हांवें पळयल्यात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमच्याच पाद्रेबांच्या घरांनी हांव भेट करता आसतना हांव पळयतां एक सून आवय खातीर या सासू माय खातीर जीव दिवचो. जायते पटी आमच्या कुटुंबांनी भाव भावा खातीर जीव दितात. काजाराचो संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी आसतना कसलो मोग कसलो मायपास. थंयसर भाव भयण काजीन असो भाव आनी कोणी ते पुरो सगळे भाव भयणीच. हांव ल्हान आसतना माटवांत काजार जातालें आमच्या हळडेनी पळोवंक गेल्यार. थंयसर सांगाता येवन रांदतना शिंतना तो कसलो संतोश भाव आनी भयण एका कुटुंबाचे आमी सांदे. असलीं कुटुंबां जायतीं आसात. देवाक जावं वर्ग आनी होगळा भाव भयणी भशेन जियेत आसतना तेंच कीर्तन परत आमी देवाक अर्गां दिवंक गावूंक जाय. भाव भयणी आमी जियेता कितलें हें भागी कितलें हें संतोशाचें. पूण भाव भयणीनो जायतीं कुटुंबां फुटल्यांत फसळ्यांत विधवळी जाल्या. भाव भयणी थंय मोग ना. पवित्र पुस्तकांचे दाखले असल्या कुटुंबाचे आसात. पळया सुरवेरस कायन आनी आबेल दोग बाबाव. कायनान मोसरान आपल्या बाबाक जुशी मारलें. ह्या पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती ग्रंथांत आनी एक बाबावांची काणी आसा. जाकोबाचे पूत जुजेचे भाव. जुजे तांकां मोसोर बगलो. हो कित्या बापायचो मोगाचो पूत आनीक हालें व्हडलें केलां. मोसोर सड आनी सड जाता आसतना ते बाबाव जावनात ते कुनीगार जाले मर्डरर जाले. भाव भावसो कुनीगार जालो. तांणी ताका बांयत घालें उपरांत ताका विकलें. आस्ती खातीर वाटे खातीर चिल्लर कारणा खातीर भाव भावाक विसरता कुर्ती कापोवन व्हरता. क्रिस्तांव कुटुंबांत दुखाची गजाल ही मात्र बोकाच्या भावान आनी भयणीनो. क्रिस्तांव आमी एका परक्या लागीं न्याय विचारूंक वता आसतना दोग भाव एका अनभवर्त्या लागीं न्याय विचारूंक येता आसतना हाचे वनी व्हरत्या दुखाची गजाल दुसरी ना. तर भाव भयणी रक्त संबंदांत एक आसचे दाखले धाराळ आसात. त्याच वखदा भाव भयणी मदें परक्या बरी जियोवची कुटुंबां जायतीं आसात. जियेत आसतना सांगता जियेत आसतना एकामेकाचें तोंड पळयनात. पूण एक भाव मेल्ले दीस पोंडा वयर दुखांकान रडटात. तुवें वचून वच आसलें हांवें वराचें आसलें म्हूण रडटात. तें दूख केवल बनावटी म्हूण थंय जमल्या सगळ्यांक कळना गे कळटा. दुसऱ्या संबंदाचें कुटुंब भाव भयणी आमी भावार्थाच्या संबंदाचें आमी सगळीं हांगासर आसा. आमकां सगळ्यांक संबंद आसा. कसलो संबंद भावार्थाचो संबंद. भावार्थांत आमी एक जाल्या भाव आनी भयण जाल्या. हाचे पयलें वाचप आमी आयकलें सुरविली पवित्र सभा. विविध कुटुंबांत ते आयिल्ले
आनी तांचे थंय गरजेवंत म्हणलो कोणी नासलो खरी एकलो भाव आनी भयण म्हूण लेखतालीं तांचे मदें कसलेशें उण नासलें बगर सगळे भाव आनी भयण एकामेकाच्या गरजांत पावताले कित्याक क्रिस्त थंय तांचो भावार्थ आसलो आमी इगर्जेंत एकामेकाक उलयत आसतना भावा भयणीनो म्हणटा वय भावनो आनी भयणीनो जर तुमी एका काजाराच्या माटवाक गेल्या तर थंय भाव भयणी म्हणनात लेडीज एंड जेंटलमॅन म्हणटात थंय लेडीज एंड जेंटलमॅन थंय भावार्थाचो संबंद ना तुमी लेडीज जेंट्स पूण ही गरजेंत मोगाच्या भावान विगार उलयता आसतना मोगाच्या भावान आनी एक याजाक उलयता आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो म्हणटात कित्याक भावार्थाचें कुटाम हें जशें सुरवेली पवित्र सभा तांचे मदें गरजेवंत कोण नासलो आमच्या फिरगजांनी जायते बरे मनाचे मनुश्य आसात जावंक पुरो विशेन पावलाचे सांगते आमच्याच कुटुंबांनी आमच्याच ह्या फिरगज कुटुंबांनी जायते दाखले आसात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जे नांव नाका त्या गरजेवंताक हांव पावता नांव नाका तांकां आमी कुमोग करया असले जायते दाखले आमच्या फिरगजांनी पळोवंक मेळटात पण आनी एका वाटेन सांत पाऊल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कोरिंतकारांच्या त्या इगर्ज मातेंत थंड जाल्ले फुटाफूट जाल्ली हांकां उद्देशून म्हणटा सांत पाऊल तुमचे मदें फूट आयल्या एकलो आपोल्लो एकलो पावलो म्हणून एकेका फाटल्यान वतात आमी पावलूचे शीस न्ही आपोल्लोचे शीस न्ही आमी क्रिस्ताचे शीस क्रिस्त थंय आमी एक जाल्या तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते पोटी आमचे थंय चिल्लर कारणा खातीर फिरगज कुटुंबांत इगर्ज मतेंत तुटाफूट जाता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय भावार्थांत आमी एक भाव आनी भयण तिसऱ्या संबंदांत आमी भाव आनी भयण एका रिलिजियस कुटुंबांत कॅरिझम म्हणटात धार्मीक प्रत्येक देणे ते कॅरिझमांत रिलिजियस आमी भाव भयणी हांगासर आमचे सर कार्मेलीत भाव आसात आमी विंगड कुटुंबांत हांव आमच्या कुटुंबाक सोडून आयल्या आमकां सगळ्यांक ब्रदर्स ऑफ माउंट कार्मेल म्हणटात कार्मेल सायबिणीचे भाव तर धार्मीक जिणेंत आमी भाव पळया जेजू सांगता आपोस्तल आसले ते विविध कुटुंबांत हांव आयिल्ले जेजू बराबर ते सगळे सांगत आसले थंयसर मातेव आसलो थंयसर सिमांव झेलट आसलो या जुदास इस्कारियोती आसलो ते सर्व जेजू बराबर एका मनाचे एका काळजाचे भाव जावन जियेले आमी रिलिजियस भाव ह्या सिस्टरां रिलिजियस भयणी क्रिस्त थंय भाव आनी भयणी पूण हेच आपोस्तल जेजूच्या फाटल्यान करत आसतना ते काफरनावाच्या वाटेर आसता आसतना जेजू तांचें तें डिस्कशन आयकता तांचें संभाशण आनी काफरनाव ते पावता आसतना जेजू विचारता वाटेर तुमी कितें वादविवाद करतल्यात कितें वादविवाद करतले ते आमचे पैकी व्हडलो कोण आमचे पैकी उत्तीम कोण म्हणून ते वादविवाद करतले जेजूचे फाटलाव धरी ते जेजूच्या सांगत आसतना आपूण व्हरतो आपूण व्हडलो म्हणून कोच्चिताले मात न्ही झेबेदेवाचे पूत थंयसर आयले जेजू लागीं मागोंक एकल्याक आमकां तुज्या उजव्याक एकल्याक दाव्याक दी पोजिशन दी उरले सगळे शीस तांचे थंय बेजार पावले म्हणजे रिलिजियस भाव भयणी मदें आमचें थंय क्रिस्ताक आमी फाटलाव करता आसतना भाव बांदवपणाचो तो संबंद तुटता जायते पोटी तो क्रिस्त थंय आमचें मन केंद्रीकृत जायना भावा मदें तुटाफूट जावचे संदर्भी आसतात चवथो संबंद बिरमोतेचो संबंद बिरमोतेंत आमी एकामेकाचे भाव भयणी जाता आयचो वांजेल तो समार्यागार बिरमोत पावता एका जुदेवाक आनी समार्यागारान संबंद नातल्लो उलोवणें नातल्लें काळा पयलोचो राग तो 2 शतमानाचो राग तो आनी समार्यागारा पळयल्यार जुदेवाक जायनातलें जुदेवाक पळयल्यार समार्यागारा जायनातलें उडास आमकां आसा ते समार्यागारची स्त्री तूं जुदेव हांव समार्यागारची स्त्री म्हणून फरक दाखयलो त्या स्त्रियेन हांगासर ह्या वपारीत आमी आयकलें तो समार्यागार बरो समार्यागार जाता कित्याक बिरमोताचे थंय फुटता तो जुदेव ताका भाव जाता
भावन आनी भयणीनो, कोण बिरमत पावता दुसऱ्या थंय तो भाव आनी भयण जाता. जेजून सांगलो म्हणांगी मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत, हांव बुकेल्लो, हांव थानेल्लो, हांव परको आसलो, हांव उक्तो आसलो, हांव पिडेंत आसलो, हांव बंदेंत आसलो. जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हजे थंय तुमी भाव भयणी जाल्यात. फाटल्या म्हयन्यांनी कोरोना पिडेंत आमी लॉकडावनाच्या वेळार कितले पैकी आमची दुसऱ्यांक भाऊ भयणी जावनात, कितलीं आमकां भाऊ भयणी जावनात. कितल्या जाणांनी आमकां फोन करून विचारूंक ना गी थांदू आसा गी, रांदोय आसा गी, या जेवंक आसा गी, खावंक आसा गी म्हणून विचारूंक ना. आमचे थंय बिरमत पावना, या आमी दुसऱ्यां थंय बिरमत पावोंक ना. न्हय गी, आमी भाव आनी भयणी बिरमतेंत निमाणें सार्वत्रीक कुटुंब. सगळो संवसार, सगळ्या संवसारांतली सर्व जिवी म्हजी भाव आनी म्हजी भयण. सान फ्रांसीस आसिसान हो मनोभाव देखलो. संवसारांत सगळें, जावं तो सूर्य म्हजो भाव, चंद्र म्हजी भयण, गोडो गाळांव म्हजी भाव भयणी, हर एकली भाव आनी भयणी, असलो संबंद, सार्वत्रीक संबंद. आनी पाप साहेब फ्रतेली तुत्ती म्हणल्यार ह्या परिपत्रांत हो सुसंबंद परत परत आमकां उगडासा काडटा. भाव भयणीनो, वांजेलाच्या पवित्र पुस्तकाच्या दाखल्यांनी आनी आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयलें, आमचे थंय भाव भयणीचो हो संबंद आसा तो आमी रुता करूंक जाय. जायते पोटी आमच्या भाव भयणीचो हो संबंद तुटाफूट जाता. हो सारको करचो कसो? आयची वपार, बोरा समारगारची वपार आमकां 2 लिसांवां दिता कशें आमी भाव भयणीचो हो संबंद तुटाफूट जाल्ल्या वेळार तें सारकें करचें. पयलें लिसांव, कोण वायट करता ताका दुरसोवचें न्हय, बदलाक तें कशें सारकें करचें म्हूण पळोवचें. पळय, आयच्या वपारेंत कितें घडटा? त्या सोरांनी त्या जुदेवाक धरलें, ताका मारलें, ताका अर्दो जीव केलो. कोण सुखीदार ह्या वपारेंत? ते सोर सुखीदार. उपरांत याजक आयलो, लेवीत आयलो आनी समार्यकार आयलो. पूण ह्या परामसेक, ह्या अवघडाक कारण कोण? ते सोर. त्या सोरांनी त्या जुदेवाक धरलें आनी अर्दो जीव केलो. पूण वपारेंत त्या सोरा विशयान मागीर कांय उलोवंकूच उलयनात. त्या सोरा विशयान कांय सांगूंकूच सांगनात. कित्याक? पवित्र पुस्तकाचें वपारचें लिसांव हें, कोणें सूख केलें म्हणून दुरसोवचें न्हय, बगार ती सूख कशी सारकी करची म्हणून. आमच्या कुटुंबांत जावं भाऊ भयणी मदें तुटाफूट घडटा. ताणें वायट केलें म्हणून दुरसोवचें न्हय, बगार सूख घडल्या कशें सारकें करचें म्हणून पळोवचें. हें आमकां भाऊ भयणी बरी जिवंक शिकयता. परत सांगता, कोणें सूख केल्या म्हणून, हू इज मिस्टेकन म्हणून तांकां एक्यूज करचें, दुरसोवचें न्हय. कित्याक आमच्या सालत्या जिवितांत केदाळे आमी पळोवचें, हांव सारको दुसरो वायट, त्या देखून ताका आमी दुरसोवचें. ही वपार आमकां सांगता, जर भावा भयणी बरी जिये जाय, दुरसोवचें सोड, सूख घडल्या तर कशें सारकें करचें म्हूण तें पळय. हाऊ टू सेट रायट द थिंग्स वेन द थिंग्स आर गॉन रॉंग. लेट इज नॉट एक्यूज, पॉयंट आउट अदर्स. दुसऱ्यांनी कित्याक वायट केलें म्हूण दुरसोवचें न्हय, परिस्थिती वायट जाल्या तें कशें सारकें करचें. समार्यकार, परिस्थिती वायट घडल्या कशें सारकें करचें म्हणून तो सारकें करता आनी अशें तो बरो समार्यकार जाता. भाव भावाक संबंद रुपीत करता. दुसरें लिसांव, जायते फावटी आमी भाव भयणी म्हणटा आसतना जर तुजो भाऊ कोण म्हणटाना आमी ताका दाखयता. चिंत्या, म्हजो भाऊ कोण? फादर ऑल्विन. म्हजो भाऊ कोण? फादर विशान. अशें आमी दाखयता दुसऱ्याक. म्हजी भयण कोण? दाखयता. ही वपार सांगता, दुसऱ्यांक दाखयनाका तुजो कोण भाव म्हणून, तुवें तांकां कशें भाव जावचें म्हूण शीक. ताणें म्हाका भाव या भयण कशें जावचें न्हय, हांवें तुका कशें भाव जावचें, भयण जावन जिवचें हें शीक. कित्याक हाच्या वपारेंत त्या स्क्रिबाक जेजू म्हणटा, आतां पळयलें तो तुजो पेलो कोण? वोस तूंय तशेंच कर. वोस तूंय तशेंच कर म्हणजे हांवें दुसऱ्यां खातीर कशें भाव या भयण जावचें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्तांतय आमी सगळीं भाव भयणी. भोव अपुर्बाचें गीत आमी आज विसलां. भाऊ भयणी आमी सगळीं
जेजू थंय आमी निजाय की भाव भयणी देव आमचो बाप आनी आमी तशीं भुरगीं हे हो श्लोक आनी हे चरणां गावन हो नियाळ आमी आखेर करया भाव भयणी आमी सगळीं. Jesu also mis tanso taso papapayam so devam sugrinda diso moga iktarantaso tachitav nastitvam che Terami moganci evce Kerat mo Iklame kaso Zoso Hame Zoso Hame Kela Tumso उबी रवी आमचो भावार्थ आमी उसारया सत म्हणटा देवाक सरपदवेदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या समिया जो पवित्र गर्भ संभोवलो अंपार मरेतां जल्मलो पांच प्रतकाल तरेतलो सस्ते ताका गुसार सोडलो तो मेलो अंतकांनी केपेलो तो मेल्या मध्ये देवलो दुसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो सरपदवेदार बापाच्या उजव्या बसला तीन तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्वंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलिक सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे मुक्सणे कुडीचे जवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमची प्रार्थना आमच्यो गरजो आतां बाळका जेजू मुखार बापाच्या पांयां तळा आमी दवरया. ते वाटेन वेतालो एक समार्याकार तो ताचे सरशीन पावलो ताका पळोवन सुरसुरलो आपल्या जन्मातावन तो देवलो आनी ताचे लागीं गेलो. मोगाळा जेजू तूं एका रितीन भायलो तूं आमच्या सैमाचो न्हय तूं देव सैमाचो आमची दुर्गत पळोवन तूं सुरसुरलोय आनी सोराच्या हातांत सांपडलेल्या मनशा कुळाक साल्वार करूंक आमचे लागीं तूं आयलोय. सर्व आमच्या लौकीक तशें धार्मीक मुखेल्यांनी भोंवतणी पळोवन कश्टान सांपडलेल्या लोकांच्या गरजाक स्पंदन करूंक स्वार्थ सांडून पेल्याच्या बरेपणान आपलें बरेपण पळोवंक उदार मन दी म्हण मागता हांव. तुमची सभा कंतरान ताच्या घायांक ताणें वायन आनी तेल ओतलें आनी ताणें ते घाई बांदले. मोगाळा जेजू पातकांच्या अस्कतकायेक लागून घायल्ले तुज्या पवित्र सभेक तूं सक्रामेंताचे तेल आनी वायन वतून घाय बांदताय. तिका नव्या बळान नवे भलायकेवंत भरताय.
साक्रामेंत वांटूंक तुवें मोगान आपयल्ल्या सर्व सेमिनरिस्तांक, दियोकनांक, याजकांक नवे उमेदीन भर. तांची जबाबदारी समजून साक्रामेंत संभ्रमूंक उपगा नासता फुंक्याक दिल्लें फुंक्याक दिव. तूं तांकां बरें मोन दी. प्रत्येक सावन हांगासर वस्ती करच्या सर्व कार्मेलीत भावांक तांच्या जिणयेचो शेवट मागण्या आनी मिसांव वावर करूंक उर्बेन भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. उपरांत ताणें ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन ताका तो एका छत्राक व्हरून गेलो. थंय ताणें ताची जतन केली. मोगाळा जेसू, तुजी पवित्र सभा घायल्ल्यांचें घाय बांदून शुश्रूषा करची तुझा तळार आसची आस्पत्र जावन आसा तर पवित्र स्नान घेतलीं आमी सर भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान बरोवन एकामेकाचे पांय धुवचें बरें मन आमकां दी. सर्व जाती कातींच्या देसाभासांच्या लोकांची उर्बेन जतन करूंक उदार मन आमकां दी. आमच्या घरांनी आमच्या शेजरा मनस्ताप विसरून बोगसण्याच्या स्पिरितान जियोवन आमच्या मोगाद्वारी आमी तुजें शीस म्हण दाखोवंक तूं आमकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक ताणें रुपयाची 2 नाणी फारीक केली. मोगाळा जेसू, रुपयाची 2 नाणी न्हय, बगार तुजो जीवस अर्पून आमकां विकती घेतल्याय. तुज्या मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. कित्याक तुका आमी सर्व मोगाची मागता आमी आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या गांवांत आसल्या सर्व अस्कत भाव भयणी पासून तीं कुडीचे मतीचे आत्म्याचे अस्कतकायेक लागून कश्टातना आमी तांचे थंय मोगान चलो प्रायस्त पिडेस्त मालगाडयांचे त्रास समजून तांच्या जिणयेंत आदाराचे खांबे जावन तूं आमकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. उपरांत तो म्हणालो, हाची जतन घे आनी कितें चडी तूं करसिताय ते फाटी येताना हांव तुका फारीक करतां. मोगाळा जेसू, तूं परत येता पर्यंत तुवें तुजी पवित्र सभा पवित्रत्मेच्या अधीन केल्याय. तो आमकां तुवें सांगल्लें समजाशें करता, आमच्या पैणान सांगात दिता. तुज्या राजा खातीर वावरूंक बळ आनी उमेद दिता. मागता आमी ह्या फाटल्या 3 दिसांनी तुजो सांगात, तुजी जतन, तुजी मजत पळोवंक हातेर सावन दिल्ल्या सर्व आमच्या दानी पासून स्वयंसेवका पासून बऱ्या मनांच्या व्यक्ती पासून तांच्या निस्वार्थ सेवेचो फळ तांकां लाभय म्हण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. एक घडी भर मौन रावया. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसून आमी मागया. सर्गीच्या भोवदयाळ बापा, तुज्या पुताक आमचो भाव जावन तुवें धाडिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आनी ताचें सोवें आमी सर्व भाव भयणी म्हणून मानून घेता. आमचो बांद, आमचो एकवट, आमचो मोग घट कर आनी तो आशिर्वादीत कर. सर्व आमच्यो गरजो परिपूर्ण कर आनी तुजे भक्तीक, तुज्या पुता बाळकाचे भक्तीक ह्या तेंपलां सांगता मेळ्ळें आसता आमची सर्व तेसांवां आनी आमचे इरादे तूंच आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
संतोषाची गीतां गावून दिनवासनेची काळजां घेऊन आयल्या बापा तुझे समोर कानी काढून या अल्तारा तुझ्या पुताक जोडून दिवच्याक सोडवनाक्या मनशा कुळाक आमची तुवें केल्ल्या येद्या व्हड उपकाराक किती पाटीं दीव या वेळार आमची भेटून दितां बापा तुका तुझ्या पुताच्या बाळपणाक मान करताना उंडो वायन हो मासा रक्तान बदलून जाक सासमीक जिवीत आमी जोडून घेवच्याक संतोषाची गीतां गावून दिनवासनेची काळजां घेऊन आयल्या बापा तुझे समोर कानी काढून या अल्तारा Gay,
वावराची उदार मनाची उड्या वायनाची जिये देण्याची जेजू पडता सवे भेटून दिवची म्हज्या भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजे सामका आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबारा तुका भोवमान दिता. तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोन तुझे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रतेच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदे दीत हांव नसतें ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटोवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्या पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच पोरी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatuyam. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने तोलो. बापा, आमचे सोडवणे पासून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कस्तां मरण आसो, ताचें अनंतभरीत पुनर्जिवंतपण असो आनी सर्गार चडणे असो आमी भक्तीपणी उडास करता, आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर, आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं, आनी अशें देवाचें मय भू भगवंत अवकार मुरयेच्या, भगवंत जुजे तिच्या निस्कळपतीच्या, तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरान फाव कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयजाक आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मर्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पजे संगाती ह्या संवसारांत वाचतले तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कटमळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतेन ह्या संवसाराक अंतरल्या सुमेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दरोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणी शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. तुझी खुशी
आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं बाया मगो सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडीये संसाराची पाप काडतेले आमची काकूत देवाची शिडीये संसाराची पाप काडतेले आमची काकूत देवाची शिडीये संसाराची पाप काडतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी भाव भयणीनो जेजू आमच्या काळजांत येवचो आसा मावून रावया ताका स्विकार करूंक आमकां सामयांती करया आपले चिसू आमकां भाव भयणीच्या संबंधांत एक करचो एकवटावचो क्रिस्त होसू ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती हे शिडीच्या जेवणांत भाग घेवचे आमी समेस्तां सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आतां पवित्र सक्रामेंत सेवचो वेळ 9 कडेन पवित्र सक्रामेंत आमी वांटतले बाल्कनीचेर 2 जण याजक हॉलाच्या भायर एकलो याजक निमाणे थंय 2 जण मोदें 2 जण आनी हांगा मुखार 2 जण अशें 9 कडेन वांटतले शिस्तेन पवित्र सक्रामेंत सेवूंक आमी फुडें सरया आमचे कोटेश्वरचे तरणाटे याजकांक आपूण व्हरतले संतोष भोगता काळजांत तूं येताय म्हणून ह्या घरांत ना फावो सुमिया तरी राखता येण्या मंद
सोम्या तुका हो मुजो जीव केतना तू येतोलोय बेगीन म्हाका घेतोलोय राखता सोम्या तुका हो मुजो जीव कितलो संतोष भोगता काळजा तू येताय म्हणून ह्या घरा नाव फावो सोम्या तरी राखता येण्या मंदिर हे नंदन जावन तुझ्या येण्या
परतुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासने सो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी आमी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक आनी सर्गार तुका सस्ताक वाखणूंक आमकां पावय म्हणून मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भोवमोगाळ भावनो आनी भयणीनो, बाळक जेजूच्या भक्तिकानो, तुमकां समेस्तांक जेजू बाळकाचें बागी फेस्त हांव मागतां. पयलें थोडे आमचेच विशान आमचो एक ल्हानसो समुदाय आनी ह्या समुदायांत आमी तेग रायांचो राय फादर सिरील ते आमचे विगार, कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या फिरगजेंत आसा. तो सकडावरणी मलगोडो आमचो गुरू म्हूण आमी म्हणयत. आनी दुसरो राय फादर दीप फर्नांडीस, ते एका रितीन म्हजे वडील, कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या प्रांती वडिलाचे सहायक. तांणीच म्हाका हांगासर ह्या कॉव्हेंताक धाडिल्लें आनी ताच्या उपरांत ताच्या मदेगांत हांव एकलो तुंडू राय. अशें आमी तेग राय ह्या ल्हानशा समुदायांत. आनी तुमी वाचलां शेत इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत 11व्या अध्यायांत थंयसर तो पवित्र दोंगर, त्या दोंगरार गाय आनी सिंह सांगात सरतले आनी ल्हानसो भुरगो तांकां वाट दाखयतलो म्हणून. आमकां वाट दाखोवचो एकलो ल्हानसो भुरगो आसा, तो जावन आसा ब्रदर आवित पायस, आमचो रिजंट. अशें 14 जाणांचो आमचो ल्हानसो समुदाय. हांव चिंता ह्या डेकोरेशनाक हांगासर थंयसर 4 सत्र्यो धरल्यात आमकां सगळ्यांक 14 जाणांक एक एक म्हूण दिसता. कितेंय जावं ह्या ल्हान समुदायाक तुमकां सोमेस्त, ल्हान समुदायाच्या बाबतींत तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत मागता आनी तुमकां हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून फुडें सरता. पयल्यान पयलें बाळका जेजूकच, कित्याक जर देव घर बांदिना बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. तस जेजू बाळकान हें फेस्त समोर आमकां फावो केलां. कसलीच बंदड घुसपट गोंदळ नासतना 3 दिसांची रेतीर आनी आज जेजू बाळकाचें फेस्त इतल्या संभ्रमान आमी संभ्रमले. हें ताचेंच एक व्हड अजाप म्हणून आमी म्हणयत. देखून पयल्यान पयलें जेजू बाळकाक काळजांतले दिनवास. आज प्रधान याजक आसून मीस भेटोवन अर्थबरें शिकोवन दिल्लो आमचो प्रांतीय वडील, तांकां आमच्या दिनवासण्याची कसलीच गरज ना. आमच्या दिनवासण्यान तांची वडवीक बिलकूल चडना. तांकां दिनवासून आमीच ताचे कृपेंत वाडत वेता, कित्याक हें ताणें आमकां फावो केल्लें आनी एक देणें. देखून आमच्या मोगाळ प्रोविन्शियल बापानो, तुमकां खडखेरे कार्मेल आश्रमाचे कार्मेलीत सदांच ऋणी आसा. आज 6 बेटवणी केल्ले सर्व याजक आमच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात. तांतले चडशे कार्मेलीत आज सकाळीं होन्नावर आमच्या नव्या याजकाच्या वडदीक ते गेल्ले. भोव फांत्यार ते उठले. तांकां जायती पुरासण जाल्या, तरी आसतना ते आमच्या सांगाता आमच्या मोगान हांगासर आयल्यात. ताणें आमच्या खातीर मागलां. तांकां देव बरें करूं म्हणटाना वाराडेचे थोडे याजक हांगासर आयिल्ले आसात आनी तांतल्या तांतू आमच्या वाराड्याचे विगारवार बापस्टानी तावरो आज सोनवर असो दीस तरी तांच्या गोवळीक वावरान ते व्यस्त आसात, तरी आमचेर मोग दवरून ह्या मिसान तांणी भाग घेतला. जेजू बाळोक तुमकां याजक भावानो राखून दी, सांबाळून दी, तुमच्या मिसावान जैत दिवन दी म्हूण आमी मागता. तांतल्या थोड्यांचो हांव उगडास काडूंक फावो. प्रत्येक जावन बाप रोनाल्ड सरावो, जेप्पू सेमिनारीचे रेक्टर, म्हजे हितैशी, म्हजे मित्र, संगीतान म्हजे गुरू, ते पयस जावन हांगासर आयल्यात फादर रोनाल्ड
सराव ती कशी उभे रावतात की थँक्यू फादर. तांचे बरोबर आसात फादर चार्ल्स सराव आमचे आदले प्रांतीय वडील. ह्या घराचे एका रितीन पोशक म्हणून आमी म्हणयेत. आमकां खंयचीय गरज आसल्यार तांच्या लागीं सांगल्यार ते आमकां कुमक करतात. मंगळूर जेजू बळकाच्या पुनशताचे ते वडील. ते पयसतावन हांगासर आयल्यात आनी ताचे त्याच बरोबर ह्या घराचे स्थापक वडील आसात बाब बोनिफस. आनी आमच्या मोगान हांगासर आयिल्ले आमच्या प्रांतीय वडिलाचे सहायक ह्या घरांतलो ते वडील जावन आशिल्लो फादर जॉर्ज सांतोमायर. पयसतावन आयिल्ले ह्या घरान सुमार 5 वर्सां जियोवन सगळ्या वाऱ्यारान नांव व्हेल्ले बाप रायन पायस. ह्या घरा रगत घामेल्ले बाप सिल्वेस्टर पेरेरा. हे अपुर्बायेचे हॉल हांगासर उबें करूंक जायते प्रयत्न केल्ले मेहनत काडिल्ले बाप विलियम. तशेंच फादर विजय कुंदापूर फिरगेजेचे सहायक. तांच्या सांगाता आमचे धार्मीक याजक डॉन बॉस्को तशेंच कापुजनी याजक आनी जायतीं धर्म भयणी आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर आयिल्लीं आसात. तुमकां सुमेस्तांक हांव एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू बळकाची धराळ आशिर्वाद तुमचेर मागता. हांव उपकार बावडटा आमच्या कार्मेलीत सेक्युलर मेळाचो. ती आमच्या कार्मेल आश्रमाचो पाठिंबो ह्या पाठीचो कोणो म्हण हांवें म्हणयेत. तांचे वेळें हें फेस्त समरुमूंक आमकां जायते त्रास जाते. हांव कोणाचेंच नांव काडिना. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमच्या फेस्ताक तशेंच वर्साच्या 12 म्हयने विविध रितींनी आमकां कुमोक दिवच्या कार्मेलीत सेक्युलर मेळाच्या सांज्यानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हर एका ब्रेस्तारा तुमी हांगा येतात, जमत एक जमतात, हे हॉल झाडटात, आमकां लितुजेन आदार दितात. तुमकां काळजांत हांव दिनवास. सर आमच्या धानींचो हांव मोगान उडास काडटा. तुमचे वेळें हें फेस्त समरूंक आमकां साध्य जाता ना. कोविडाच्या वेळार तुमी उरोवन आमकां तुमी दिलां. वर्साच्या मदीं कांय ना कांय वरवीं तशेंच खाण हांगासर धाडून तुमी आमचे थंय उदार जाल्यात. तोच बाळूक जेजू तुमच्या उदार मनाक 100 वांट्यांनी पाटी दिवं दी म्हूण आमी मागता. आमच्या फेस्ताक आमकां विविध रितींनी सहकार दिल्लीं आसात. आयची बसका आनी उजवाड आमकां दिला सेंट एंटनी डेकोरेटर्स हाचो मालक रॉनी. आयचो सावंड आमकां दिला क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स हाचो मालक क्रिस्टी. आमचें घर हें हॉल तशेंच बॅकड्रॉप जेजू बळकाची इमाज इतल्या सुबीत रितीन शृंगारावन दिला ग्लॅनी डेकोरेटर्स मँगलो हाचो मालक ग्लॅनी, ताच्या पुतणेक आनी तशेंच पुताक तशेंच ताचे सगळे शुभंदेक हांव देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. आल्तारीचीं फुलां दिल्लीं आसात डेवीड कोटेश्वर. आमकां देवाचें उतर परगट करचें नवें स्टँड या एम्बो दिल्ली आसा लिनान टिमेल्लो. ही आल्तार सजयल्ली आसा सिस्टर आविटा आनी तांचो समुदाय. फ्रांसिस्कन क्लॅरिस सिस्टर आमची शेजारी. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या संभ्रमीक मिसाक अपुर्बायेन गायन गावन आमकां मागोवंक अवकाश करून दिल्ल्या आमच्या कार्मेल खोयराच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोडयाळतावन ती हांगासर आयिल्लीं आसात. तांकां तरबेत केल्ल्या आनी आज कोयर कंडक्ट केल्ल्या कोयर मिस्ट्री ब्रदर एरन बबश हांकां तशेंच वजंत्रां खेळिल्लो आसा खाल्टन. तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्याच वक्ता हांगासर कोडयाळतावन आपूण वेहिकल करून आपूण हाडल्या लान्स सिक्वेरा तुजोय हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा. बापदीप आनी हांव ह्या गांवाक नवेच. आमकां तुमची चड वळख नातली. ह्या वक्ता आमच्या आदाराक आयिल्ले दोग मानेस्त स्टीवन लुईस आनी तशेंच एंटनी आल्मेडा कुंदापूर. सर आमच्या सिवील कामान जावन दी, आमच्या घरच्या कामान जावन दी. ह्या आमकां धनीच्या घरा वेता आसतना वाट दाखोवंक जावन दी. कितेंच पाटी आशे नासतना जायतो सहकार ताणें आमकां दिला. तुमकां दोगांयकी बाळूक जेजू आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता. आयचे लितुर्जीक मुस्तायकी मांडून कुमोक केल्या ब्रदर निकेश आनी ब्रदर संतोष तशेंच क्रियाळ प्राजिताची रीत मांडून हाडल्या ब्रदर नवीन. देवाचें उतर
वात्सल्या दियाकोन विशान तशेंच सर भावांक तांकां तरबेती दिवच्या फादर लॅन्सिक आनी आमकां सर वाटेनी प्रेयर एंड प्रचोदन उत्तेजन दिवच्या फादर ओवेलाक आमी आभारी जावन आसा. हर एका ब्रेस्तार आमकां कोयराक कुमो करची प्रमिळा आंटी आनी तशेंच एल्विशा. आमगेर सैर येताना आमकां केन्ना हाणें जेवण वाडून जेवण रांदून वाडच्या फिलुबाय. आमचें कसलेंय काम आसल्यार आमकां कुमो करच्या थियोडोर अंकल आनी उल्हास फर्नांडीस तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचें हें मीस कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह प्रसार करूंक आमकां वर्तो सहकार दिल्ल्या बाब स्टिवन लोबो आनी तशेंच तुमचे सहायक क्लिओन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां आमी ऋणी आसा. हांगासर आमी 3 दिसांची रेतीर केल्ली. बाब आल्बन सोज खालमाडी तावन ते रेतीर दिवंक हांगासर आयिल्ले. तांकां सांगात दिल्ले आसात मानेस ऑल्विन फर्नांडीस उद्यावर हांकां आमचे दिनवास. तशेंच कुमसारांक आमकां कुमो करूंक आयिल्ले बाब वॉल्टर लोबो तुमकां हांवें देव बरें करूं. आमकां कुजनान कुमो करता विक्टर खोंडो. शेतान कुमो करता श्रीमान सिरिल डिसोसा. मरवंते आमच्या प्रॉपर्टीन कुमो करच्या ग्रेशन क्रास्ता. तशेंच उडपी प्रॉपर्टीन आमकां कुमोक दिवच्या भरत आनी ताच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. आयचे फोटोग्राफी काडच्या समरम डिजिटल्स हाचो मालक स्टॅनी बंटवळ तशेंच बर्नर्ड कुंदापूर हांचो हांव उपकार बावडटा. आयच्या दिसा ह्या समरमीक मिसाक आमकां आदार दिल्लीं आसात आमच्याच फिरगजीची फिरगजगारां. फिरगज जेसो विगार बाब सिरल, उपाध्यक्ष मानेस रिचर्ड, युवा जाणांक तरबेत कोचो श्रीमान फेलिक्स आनी आमकां स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्या सर फिरगजगारांक प्रत्येक जावन सर युवा जाणांक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. मोगचनो निमाणें तुमकां सुमेस्तांक जेजुबाळकाच्या भक्तिकांक आमी देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. 3 दिसांच्या रेतीरेक तुमी आयल्यात आनी आयच्या दिसा व्हडा संख्यान तुमी हांगा येवन इतल्या भक्तेन शिस्तेन देवस्तुतेन तुमी भाग घेवन हो भावार्थाचो समरम अर्थबरीत रितीन समरमूंक तुमी आदार दिला. सुमेस्तांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजुबाळकाच्या विंसणार आशिर्वादां हांव तुमचेर मागतां. आयच्या दिसा आमकां जेवण दिल्लो आसा नित्यादर केटर्स हाचो मालक वॉल्टर आनी तशेंच मिसा उपरांत तुमकां सुमेस्तांक सर लोकाक पाप्स आनी माल्ट धर्मार्थ दिल्ल्या स्टीवन डिकोस्टा कोस्टा बेकरी हाचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां. जेजुबाळकाची दराळ आशिर्वादां हांव मागतां. आनी कोणाचो उपकार बावडूंक हांव विसारल्यार तुमी म्हाका दया करून माफ करीचे. कित्याक म्हळ्यार हांव पयले फावटी सुपिरियर जावचो पयले फावटी असलो व्हडलो संभ्रम हांवें चलोवचो. खंडीत जावन तुमचो उगडास आमी हर एक दीस आमच्या मागण्यांत काडटले हांव आनी तुमचे पासत सदांच आमी मागतले हांव. सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां हांव उलो दितां आमच्या प्रांतीय वडिलाक. ताणें फुडें येवन आमच्या प्रधान पोशकांक मानाची वाद दिवन मान करूंक. हांवें नांव आपयतना आमचे प्रधान पोशक तुमी फुडें येवन ही मानाची वात आमच्या तावन घेजय म्हणून तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां. कार्मेन मिनेझस पायस नगर. कार्मेन मिनेझस पायस नगर. सोहन शर्विन डिसोजा पियूस नगर. मुंतू फर्नांडीस पियूस नगर. वालेरियन आनी लीना डिसिल्वा कोटेश्वर. रोनाल्ड फ्रांसिस डिकुन्ना कुंदापूर. सीमा क्रास्ता. प्रकाश आनी शालेट गंगोळी. रोहन डिसिल्वा कुंदापूर. सिल्वेस्टर डिसोजा कोटेश्वर. देवादिन आर्चिबाल्ड क्वार्टर्स हाच्या उगडासाक ताचे पतीन पियूस नगर. वेरोनिका पत्राओ शक्तिनगर. आयवन खरवालो कुंदापूर. जेडन फर्नांडीस ताच्या पयल्या जल्मा दिसाक ताची वडिलां कोटेश्वर. सोनाली ऑर्विन खरवालो कुंदापूर. वेस्टर्न ग्लँडा मॅक्स आनी जेनिफर थाल्लूर. विन्सन विक्टोरिया डिसोजा कुंदापूर.
नांव नाका म्हणून काळावरची एक कुटाम, रोजी कॅस्लिनो खटकेरे, रिशाल डिसिल्वा कुंदापूर, सविता सानवी ताल्लूर, रीटा पिंटो कुटाम कोटेश्वर, नांव नाका म्हणून जेजुबाळ कुसुक भक्तीक कोटेश्वर टावन, पॅट्रिक आनी शर्मिला डिमेल्लो कोटेश्वर, लीना डिमेल्लो कोटेश्वर, लान्सी सिक्वेरा आनी ताचे कुटाम कुलशेखर. तुमकां सुमेस्तांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी मानवंतल्या आमच्या प्रांतीय उडल सो उपकार बावडटा. आमकां सुमेस्तांक आज एक संभ्रम असो संतोश असो दिवस. हांगासर बाळोक जेजूच्या ह्या पुण्यक्षेत्रांत आज संभ्रमीक मीस भेटोवन ह्या फेस्ताचें आचरण केलें आनी हांगासर आमच्या रेक्टरान आमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय तांणी पाठयले आनी त्या देखून आज हांव हांगासर आमच्या कुंदापूर वार्डाच्या बाबतीन तुमच्या मुखार उबें रावलां. तुमकां समेस्तांक आयच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी तशेंच बाळोक जेजूची विस्णार आशिर्वादां मागता. आनी पयल्यान पयलें हांव शुभाशय पाठयतां नव्यान नेमाक जाल्ले आनी आयचे पवित्र बलिदान भेटयल्ले फादर पियूस डिसोजा हांकां आनी तांकां हांव अभिनंदनी पाठयतां. कित्याक म्हळ्यार ते प्रोविन्शियल जावन नेमाक जाल्यात आनी पयले फावटी हांगासर आमच्या वाराड्यांत पवित्र बलिदान तांणी भेटयलें जावन आसा आनी तांकां बरें मागता आनी कुंदापूर वार्डाच्या नांवान तांकां परत हांव अभिनंदन पाठयतां. आमकां समेस्तांक फेस्ताक आपणे दिवन ह्या संभ्रमीक फेस्ताचे भागीदार जावंक अवकाश करून दिल्ले हांगाच्या तेगरायां पैकी निमाणो राय आनी ते जावन फादर ऑल्विन सिक्वेरा आनी सांगातास आनी दोग राय तांचे पैकी मलगडो राय फादर सेरील आनी ताजे उपरांत आनी एकलो हुद्या हक्कान एकलो राय फादर दिपू ताजे उपरांत दियोकोन रायाच्या ल्हानच्या पिलाक तांकांय फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आमच्या कुंदापूर वाराड्यांत हांगासर आमचें पुण्यक्षेत्र आमचे बाग म्हणून संगीत आनी कशें एका आमी सांगता नेकलेस जावं पुरो या आमी पळयता किरीटा म्हणटा ताका एक तीक आसता गी तशेंच आमच्या कुंदापूर वार्ड्यांत हांगासर अशें पुण्यक्षेत्र एक तीक आसलें बरी. सोबा एक मात्र न्ही एक आत्मीक एक केंद्री जावन आसा स्पिरिच्युअल पॉवर हावस म्हणून आमी सांगयत. देखून आमच्या कुंदापूर वाराड्यांक सर आमच्या लोकांक भक्तिकांक हांगासर एक केंद्र तें आसलें मेळिल्लें आमचें बाग. त्या देखून आमच्या वाराड्याच्या बाबतीन हांगासर आसच्या त्याग पाद्राबांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय संदर्भार आमच्या इगर्जांनी गरज पडल्या वेळार
आमकां येवन ते आपली सहाय दितात, कुशेन आपली कुमक ते दितात. त्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पाठोवन म्हजी 2 उतरां केर करता. देव बरें करूं म्हणचे आनी उल्हासाचें 2 उतरां. फादर ऑल्विन सिक्वेरा हांगा पयले फावटी सुपिरियर म्हणलो आनी म्हणटा आपूण तुंडूराय म्हणून. हांगासर धाकटो तुंडूराय सुद्दां पूण भोव अपुर्बायेन हें कॉमेंताचें सुंगण ताणें हाती घेतलां. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आनी हांगा जमलेल्या समेस्तांच्या पाद्रेपाच्या नांवान ह्या कॉमेंताच्या वडिलाक तशें फादर दीप, फादर सिरील आनी ब्रदराक सगळ्यांक सांगाता तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फेस्ताचे उल्हास पटयता. ताळयो दिवन तांकां विश करचे. बाप स्टानी टावरून म्हळें ह्या पुण्यक्षेत्रा मुखार जायतो फायदो, अत्मीक फायदो ह्या वाराड्याक जाता म्हणून. आमची आशा, कार्मेलीताची आशा ह्या कॉवेंतांत ह्या पुण्यक्षेत्रांत कुंदापूर वाराड्यांत आनी ह्या दियेसीजेंत आनीक चड बरेंपण जावं दी. बाळूजीच्या आशिर्वादान भरपूर रितीन ह्या दियेसीजेंत वळून येवं दीत म्हणून आमचें मागणें. तुमचो सहकार तुमी दिल्ल्या खातीर प्रत्येक रितीन ह्या कॉवेंताच्या वाडवळींत तुमी दिल्ल्या सहकारा खातीर हांव तुमकां ऋणी. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तोच बाळूक जेजू तुमकां सदां राखून दी, सांबाळून दी. हें म्हजें मागणें तुमच्या समेस्तांचे खातीर. देव बरें करूं. अर्गम प्रार्थन बाळका जेजूक दायकान उबे रावा. ए भोव उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळणांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं, तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Gopan tam
पिताचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.